ना ऑलरेडी आमचो एक टीम जी आसा ती ऑलरेडी आज दिल्लीन गेली. आमी ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी दिल्लीन आसा, WRD सेक्रेटरी आमचो दिल्लीन आसा. प्रकाश जावडेकर हांच्या कडेन उलयलो. हांव कालूय उलयल्लो तेन्ना तेंच्यांनी आपल्याक जस्ट आपूण परत एकदां पळयता आनी करता तुका सांगता. आज हांव तेंच्या कडेन परत उलयलो. तेंच्यांनी म्हाका सांगलां की आपल्या गोंयच्या प्रती आपली संवेदना ज्यो आसा, महाराष्ट्राच्या प्रती आपूण संवेदनशील आसा आनी म्हादईचो विशय तुमच्या खातीर कितलो म्हत्वाचो आसा हो आपल्याकूय खबर आसा. त्या खातीर ह्या लेटराचेर आपूण एक्सप्लेनेशन दिता. कित्याक लेटर हांवें ताका सांगलां एक्सप्लेनेशन नाका आमकां, इट इज द बेस्ट तुम्ही हे लेटर विथड्रॉ करा आनी ताका डिमांड केला. ऑलरेडी आमी म्हटलां की आमी MOIFAच्या अगेन्स्ट हे लेटर विथड्रॉ कर म्हणून आमी NGTन जे आसा हे फायल करपाचें आसा मॅटर की तांच्यांनी आमी आमच्या इंट्रस्टान हे लेटर तेंच्यांनी विथड्रॉ करचें. वी आर फायलिंग इन टू द NGT. त्याची आमची पहिली रिक्वेस्ट आसा की तांच्यांनी हे विथड्रॉ करचें लेटर. कॉम्प्रमायज करपाचें ना म्हादईच्या बाबतींत मात सुद्दां म्हणजे खंयच हलगर्जीपणा ही जावची ना हाची खबरदारी जी आसा ही हेज्याय फुडें आमी घेतले. त्या खातीर मागीर दॅट लेटर इट इज इन द डोमेन ऑफ द वेबसायट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट. इफ यू गॉन थ्रू दॅट लेटर तितूर सुद्दां परत तेंच्यांनी म्हटलां म्हणजे दॅट इज नॉट अ ब्लँक चेक हॅड गिवन फॉर दॅम. तितूर तेंच्यांनी इट इज क्लियर कट तेंच्यांनी ताका टर्म्स एंड कंडिशन्स ऑलरेडी घातल्या. खातीर वी आर व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट दीस इशू. हो इशू आमी तितकोच सिरियसली घेतलो. ह्या विशयाचेर वेळ पडलो जाल्यार ह्या विशयाचेर पत्र आमी पंतप्रधानाकूय बरयतले आनी माननीय पंतप्रधानाकूय इंटरव्हीन कर ह्या मॅटरान म्हणून सांगतले. Do you think the Ministry of Environment and Forest has made a mistake? Have they erred by not taking Goa into confidence before issuing this letter? Knowing that it is a tripartite dispute for so many decades, knowing that the matter is sub judice in the Supreme Court. जे तुका दिसता पळय न्ही तो कन्सर्न हांवें ऑलरेडी मिनिस्टरा कडेन व्यक्त केल्लो आसा. हांवें ऑलरेडी म्हाजो ह्या बाबतींतलो कन्सर्न की तुमी आमकां ह्याचेर विश्वासांत घेवपाकूच जाय आशिल्लें. तुमी आमकां विश्वासांत घेयनासतना अशा पद्दतीचें डिसिजन घेवंच शकना हें हांवें ऑलरेडी म्हजो कन्सर्न जो आहा मिनिस्टरा कडेन व्यक्त केल्लो. Yes, right. According to you, we are knowing about the last evening only. That's why the last evening only I directly called to the Prakash Javadekar ji about this letter only. After that, he had withdrawn that tweet, whatever he had tweeted. जरी डिस्कशनाक रेडी आसतना आमी एकाच खातीर म्हणटा की तेंच्यांनी जी इलिगेलिटी थंय केल्या ती तेंच्यांनी दिसूनी ती कळुनी म्हणून आमी ह्या लेटराचेर स्ट्रेस करतले की हे लेटर विथड्रॉ करपाक जाय.